नमस्कार, गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. रमजानाच्या पवित्र महिन्या उपरांत रोजाचो उपास सोडून देशाबरोबर गोंयकार मुस्लिमांनी आज फातोडेर ईद उल फित्र मनयली. पुराय देशभर ईदाच्या उत्सवा निमित्तान फातोडेर नमाज जाले. मुस्लिमांची एकमेकांक ईद मुबारकची परबी. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतली ईद. रमजानच्या पवित्र महिन्या उपरांत रोजाचो उपवास सोडून देशाबरोबर गोंयकार मुसलमानांनी आज फातोडीचेर ईद उल फित्र मनयले. पुराय देशभर ईदाच्या उत्सवा निमित्तान फातोडीचेर नमाज जाले. मुसलमानांची एकमेकांक ईद मुबारकची परबी. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतली ईद. अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है कि आज उसने हमें ईद का दिन अता फरमाया। आज के दिन पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान ईद की नमाज के लिए जमा होते हैं, इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में शुक्राना अदा करते हैं और अपनों के साथ साथ गैरों को भी ये पैगाम देते हैं कि ये अमन का दिन है, शांति का दिन है। इसलिए हम इस मुकद्दस मौके पर ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक हर साहिब ईमान को चलना चाहिए, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए और शरीयत मुताहरा ही की रोशनी में दूसरों तक ये पैगाम अमन पहुंचाना चाहिए। आमच्या आजच्या ईदच्या निमित्तान आम्ही सगळे भावांनी सगळ्यांनी मिळून प्रार्थना केल्या. मस्जिदीत आमचे 3-4 प्रार्थना जाले आणि आम्ही सोदता की सगळेजण आम्ही गोंयकार मिळून जावचे आणि आम्ही देवाकडे मागला की आमचे पीस आणि हार्मोनी आहा ते गोंयांत सारखे रावचे आणि आमकां हिंदू मुस्लिम सगळे मिळून रावपाचे आसा. आम्ही गोंयकार पीस लव्हिंग पीपल आणि तेका लागून आम्ही हे कसलेच कॉन्फ्लिक्ट जावचे न्हू हे आम्ही सगळ्यांनी बाळगोवपाचे. 2 वर्सां जाली ते आमकां ईदाची खुशी म्हणटा ती ईद आमकां मनोवंक मेळनाशिल्ली. हांगासर आज ईद मनोवंक म्हणून इतके लोक आयले, मोठ्या प्रमाणात लोक आयले, त्याच्या बद्दल खूप बरें दिसता मनाक आणि बरें दिसले की आज ईदाचो एक महोत्सव आणि ईदाचो एक उत्सुकता सगळ्याच्या मदीं निर्माण जाल्ली आसा. काल राती म्हापशागिरी हायवेर ॲक्सिडेंट जालो. 2 ट्रक आणि 1 पिकअप पेडणेच्यान ट्रक पणजे वताले. मेळ्ळ्या त्या माहिती प्रमाण एका ट्रकान फाटल्यातल्यान दुसऱ्या ट्रकार मोखली. ट्रक माडाक आपटलो आणि माड खंय फुडें पिकअपाचेर पडलो. ड्रायव्हर बऱ्यान साल्वार. पुलीस फुडली चौकशी करता. आमी आसा आयज म्हापसा हायवेचेर आणि काल अशी आमकां राती सुमार एक गजाल आयकपाक येयली की पेडण्यासून 2 ट्रक पणजे वयताले आणि ते 2 ट्रकां मदलो एक ट्रकान ते फुडल्या ट्रकाचेर धपको दिलो फाटसून. आणि ड्रायव्हराच्या म्हायती प्रमाणे ड्रायव्हर सांगता की रस्त्याक लायटी ना म्हणून आपणाक फुडलें दिसूंक ना. प्रुडंटा खातीर नवसराज सालगांवकर. काल सांजे पुलिसांनी मडगांवां रेल्वे फ्लायओव्हरा लागसार आशिल्ल्या जुगाराच्या अड्ड्यार धाड घाली. अड्डो चलोवपी 2 आणि बाकीच्या 7 जाणांक ताब्यांत घेतल्यात. पुलिसांनी 10 कंप्युटर, कॅश आणि जुगाराचे सामान मिळून एकूण 2,29,000चो म्हाल जप्त केला. Today conducted a raid on the premises at below Goa Guest House near Flyover Bridge and apprehended 2 persons operating online gaming and 7 bettors and seized cash and other gaming materials, that is computer etc., all worth rupees 2,29,490. All are brought to the police station and arrested. कोट्यांनी मोडून प्रोजेक्ट बांधतात, मात मेंटेनन्स नाशिल्ल्यान सुविधा आसून उपेग ना अशी स्थिती.
सरकाराची कार्यपद्धत आणि व्यवस्थेचेर खेळा मंत्री गोविंद हेडोनान उलयलो. कला अकादमी विशीं आरोप जाल्ले ते खंय राजकी सुदीनाक मंत्रिमंडळान सुवात दिल्ली मानवली ना. खूब जाण खंय दुखावल्यात. निर्णय खंय वेल्यांचो तांकांच खबर. आज मोठी मोठी इन्स्टिट्यूशन सरकारान बांदिल्ले आसा. 60 कोटी 70 कोटी 40-45 कोटी खर्च करून मोठ्यो मोठी इमारती उबारल्यो. ताचे मेंटेनन्साचेरूच प्रॉब्लेम येता. प्रोजेक्ट बांदप लुक्रेटिव्ह, मेंटेन करप लुक्रेटिव्ह न्ही. आता हांव ताजेर उत्तर दिवपाक शकना, पूण हांव म्हजे कारकिर्दीन ज्यो कांय गोश्टी आज कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. कला अकादमीचे भरपूर आरोप झाले. आज कला अकादमीचे कन्स्ट्रक्शन तुम्ही म्हणतात की कंप्लीट जाता तेन्ना तुम्ही पळयात आणि तुम्ही ठरयात. डेफिनेट जो आरोप जो जाल्लो आसा पळय तो राजकीय हेतूंतल्यान जाल्लो आशिल्लो हे आमी मान्य करपाक जाय. आरोप कोणीन केलो जे राजकीय जेंका खंय तरी दुखता, जेंका कोणी तरी काडून उडयले, आयज कित्याक आरोप करना ते? इलेक्शन जालें, निवडणुके वेळाचेर ते आमकां टार्गेट करपा खातीर आरोप केल्ले आशिल्ले. तुम्ही अशें चिंतलें नासतलें की सुदीनबाब कॅबिनेटांत आसतले आणि ते पॉवर मिनिस्टर जातले म्हणून. हांव एकूच सांगता, आज जर हांव इंडिपेंडंट जर आशिल्लो न्ही, हांव एक तर हांव भायर रावता आशिल्लो, तुमी ताका घेवन सरकार करा, कारण आमी मॅन ऑफ अ वर्ड, मॅन ऑफ अ प्रिंसिपल. कारण हांव जो आज भारतीय जनता पक्षाक जो भितर जो सरिल्लो आसा तो भारतीय जनता पक्षाक घट करपा खातीर भितर सरिल्लो आसा. आनी हे म्हगेले सगळे लिडरांक सांगपाक आशिल्लें. पूण म्हाकाय खबर ना हो जो प्रश्न जो कित्याक उपस्थित जालो, कित्याक लागून सरकारान हाडचो पडलो ते सल आसा मना भितर. डेफिनेटली सल आसा, सल आसा. हांव ओपनली सांगतो तुमकां की कशें आसा. दुखावल्या म्हणल्यार कितें, हांव तसो साबेसुबा हार बीन मांडणारो मनीस न्ही. हारबीर म्हणना, दूख जाता न्ही. दूख हे म्हाकाच न्ही, हय, दूख हे सगळ्यांक जाल्लें आसा. आनी सगळ्यांचो हो रागरोश आज ओडून घेतिल्लो आसा. कळ्ळें न्ही. आतां ते कशें निवारण करतले हें तांकांच खबर न्ही. अंदू भारतान जावपा आशिल्ले G20 राष्ट्र परिशदेची एक तरी कार्यावळ गोंयांत जातली. मुख्यमंत्री प्रधानमंत्र्या बरोबर हे विशीं उलयला. टुरिझम खात्याची ऑनलायन रजिस्ट्रेशन सेवा लॉन्च करतना मुख्यमंत्री उलयलो. हिंटरलँड टुरिझमाक नेट दिवंक वीकेंडाक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वेवस्था करपाची सुचोवणी ताणें केल्या. मोपाचें उक्तावण 15 ऑगस्टाक प्रधानमंत्र्याच्या हातान जातलें. 2 दिसा पयलीं ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक जेन्ना मेळ्ळो, G20 समीट जी देशांत जावपाची आसा तेजो वन ऑफ द इव्हेंट हो गोंयांत जावचो हाज्या खातीरय ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान रिक्वेस्ट केला. आनी तेंच्यांनी G20 समिटांतलो एक इव्हेंट डेफिनेटली गोंयांत जातलो. इल्लीगल एक्टिविटीज इन टुरिझमांत ही हाज्या फुडें खपोवन घेतली गोंयची ना आनी गव्हर्मेंट हाजेर लक्ष दवरून आसतलें. त्या खातीर आमकां सगळ्यांनी म्हणजे टुरिझम इंडस्ट्रींतले सगळे स्टेक होल्डर्स आज आमच्या बरोबर आसा. तुम्ही बी कॉपरेट करचे. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट 15 ऑगस्टांतल्यान आमी स्टार्ट करता, त्या खातीर तुम्ही सगळ्यांनी कॉपरेट केले आसत. आयज पोस्ट कोविड म्हणजे गोवा इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन इन द टुरिस्ट इन द स्टेट. नॉट ओनली द नॅशनल बट द इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन्स हे नावारूपाक आयिल्ले आसा. त्या खातीर तुम्ही सगळ्यांनी सपोर्ट करप गरजेचें आसा. आनी हितून एक ऍड हांव मुद्दामून करतलो म्हणजे टू फॅसिलिटेट द टुरिस्ट ऑन द सॅटर्डे अँड संडे we should start the public transport for them with paid public transport, not a free public transport. We are starting. I'll request for the tourism minister should take the initiative and with the help of the Kadamba and we can start. कारण इंटरलँड टुरिस्ट वचपाची गरज आसा. कारण आयल्लो टुरिस्ट आज कोस्टल बेल्टाचेरूच उरता. ताका इंटरलँड वचपाची गरज आसा. म्हणजे आमी पळयता की आमची कितलीशीच अभयारण्य आसा जी अजूनय ती एक्सप्लोर जावना. The people are very much attracted towards this wildlife sanctuaries. So that I mean paid public transport, especially starting with the Saturdays and Sundays. आमी मॉन्सून टुरिझम जे आसा हे प्रमोट करपाक जाय. टुरिझम कॅपिटल करता जाल्यार पयलो आमचो कोणो घट करचो पडटा. आमच्या गोंयकारांचो कोणो घट करपाचो आसा आनी ते करतले जाल्यार म्हाका दिसता पयले आमी आयच्या ऑनलायन सिस्टम चालू केल्ली आसा. अलॉंग विथ द ऑनलायन सिस्टम द हॉटेल इंडस्ट्री ऑल्सो हियर हू इज रिप्रेझेंटेटिव्स ऑफ डिफरंट चेंबर वी हॅव ऑल्सो रिक्वेस्टेड देम टू ensure that we work together. एकूच सरकार एक कडेन रावन काम करूंक शकना. इंडस्ट्री घेवन काम करचें पडटलें. पर्रा लँड फिलिंगाच्या केशीन आमदार मायकल लोबो आनी डिलायला लोबोचेर FIR. मायकल म्हणटा सुडाचें राजकारण चल्लां. मंत्री विश्वजितान खंयचेच रेसीन आसा ते स्पश्ट करचे. विश्वजिताचे खंय फास्ट ट्रॅक चल्ला. आपूण मोठो पवित्र म्हणून दाखोवंक सोदता. विश्वजित म्हणटा सुडाचे राजकारण न्ही, कितें ते 60 दिसान तज्ञाच्या चौकशेन उघड. Why we should go against each other's
personal things. I don't understand. Now he's gone personally on me here. सर्वे नंबर 10-9 जे FIR फायल केला पळय ती म्हणजे विश्वजीत राणे खंयचे स्पिडीचेर इतलो फास्ट खंय वचोंक सोदता. आयज तेणे FIR हाची कॉपी हे NGPDक सांगला आनी FIR घालपाक लायला आमचे हे प्रॉपर्टीचेर जे प्रॉपर्टी वी हॅव स्टार्टेड ऑल द वर्क्स बाय टेकिंग ऑल द परमिशन्स. म्हणजे कितें म्हणून व्हॉट ही इज ट्रायंग टू प्रूव्ह or he is trying to scare the businessmen who is all around Goa. He is trying to scare them and tell them to come to him. आयज मारगांवची ODP फायनल जाल्ली परत चालू, वास्कोची ODP कंप्लीट जाल्ली परत चालू, पणजेची ODP कंप्लीट जाल्ली परत चालू, म्हापशाची ODP कंप्लीट जाल्ली परत चालू, कलांगूट कांदोलीम आनी आरपारा इज ऑन होल्ड म्हणटा तो. म्हणजे व्हॉट आर यू ट्रायंग टू से दॅट यू आर होलियर देन द काव. यू हॅव टू से नो ओपनली यू से इट. वी आर नॉट अगेन्स्ट यू. आम्ही तुमचे हे केन्ना उलोवंकूच ना ओपोज. तू आमचेर आयज डायरेक्ट तू आमकां टार्गेट करता हिंगा. तो आमच्या वांगडा ना तेजे रिवेंज काडप. बीजेपी वर्सेस मायकल लोबो असं ना अशें आयज म्हाका प्रेस घेवन सांगचें पडलें की हे सगळें जे आतां चालू आहा काल पयरसून हे येयत आहा एक 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 ट्विटराचेर आनी कितें हेचेर भरपूर आनी फुडें येतलेच. मायकलाची पर्रा पेसी जातनाच विश्वजिताची ट्विटरार जाप. बेकायदेशीर गजाली आडावंक खंय एक्शन. सुडाचे राजकारण न्ही कितें ते 60 दिसांत तज्ञाच्या चवकशेर उघड जातले. प्रुडंटा खातीर नवसो साळगांवकर. एनजीटीच्या अर्दी आड डेल्टीन कारावेलाक हायकोर्टान थाकायना. एनजीटीच्या अर्दीक स्टे दिवंक कोर्टाचो न्हयकार कारावेलाक सुप्रीम कोर्टान वचूंक सांगला. कोर्टाचे सुचोवणे प्रमाण डेल्टीनान आव्हान अर्ज फाटीं घेतलो. ह्या फ्लोटेलाक CRZ क्लियरन्स नाशिल्ल्यान एनजीटीन परवानग्यो मेळ्ळ मेरेन कसिनोची ऑपरेशन्स बंद करपाक सांगल्यात. The writ petition had come before Honorable Justice Sonak and he was not ready to entertain and he was to dismiss the petition, but they withdraw it and it has been told to them to go to Supreme Court. Actually the appeal lies before the Supreme Court as per section 22 of the NGT Act. Now still they are, I don't know, the Supreme Court will entertain them because they are going on with this. I am now moving an application under section 26 of the NGT Act which gives imprisonment for 3 years and 10 crores fine if they are not obeying the NGT orders. Now no one is obeying, so I will go against the GCZMA and these casinos before the NGT and ask for 3 years imprisonment on government officers and them and 10 crores fine. When you are approaching GCZMA? GCZMA, they were their party. Today also they are their party. Why should I approach? That is the order. They have argued against me. Today also they have given no notice. Why they have not come? They are supporting the casinos. It has been Goa Casino Zone Management Authority, not Goa Coastal Zone Management Authority. Mukesh Kumar for Prudent. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मिळूया. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. In the matter of lifetime cabinet status, former Chief Minister of Goa Pratap Singh Rane has filed one affidavit before the High Court in which he has said that he did not ask for this honor and Goa government has bestowed upon him this honor according to its discretion and wisdom. Pratap Singh Rane has further said that he will accept all the decision of the High Court. The High Court is scheduled to hear the arguments over the interim relief on 4th May. Mukesh Kumar for Prudent. गोंयान वॉटर स्पोर्ट्स जाग्यार घालूंक खुबश्यो प्रशासकीय सुदारणा जाय. सध्या पोर्ट्स कॅप्टन टुरिझमाचे NOC आदींच वॉटर स्पोर्ट्साक परवाने दिता. ताका लागून कांय कडेन कोफुसांवां जाल्यात म्हूण टुरिझम मंत्री रोहन खंवटे सांगता. खंयचे वॉटर स्पोर्ट्स एजन्सीक परवानो दिवचे आदी टुरिझमाची NOC सक्तीची करतले. तो मेरेन नवे परवाने खंय बंद. Water sports, we are also aware about the issues that have been coming up. Water sports activities and थोडे tuning आमकां करपाची गरज आसा. Captain of ports becomes the nodal agency for giving permission. They identify the location and they give permission without looking whether tourism NOC आसा काय ना ती. ताज्या खातीर एक खळबळ जावन continuously once they get a captain of ports NOC, they are coming down to RFCs, applying for and taking this NOC, going back, and थंय वो mess जाला. We also acknowledge the mess. As of now, we are freezing every further water sports NOCs to be given to the water sports industry until and unless we review this whole thing.
ऑनरेबल सीएमा कडेन उलयल्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक टुरिझम इंडस्ट्री कडेन परसे कितें आसा ती टुरिझमाची एनओसी घेवन मागीर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक तांणी टुरिझम एक्टिविटीक एप्लाय करचे त्या प्रमाणे वी विल मेक सम स्लाइट चेंजेस ऑन दिस ना जाल्यार द इंडस्ट्री टुरिझमाक ब्लेम येता बट द टॅब इज नॉट देयर बिकॉज द लोकेशन इज ऑलरेडी आयडेंटिफाईड Captain of Ports gives every activity a permission which they will give. Only for tourism purpose we will slightly change the model की tourismची NOC घेऊन त्यांनी Captain of Ports गोष्टी मागीर आयडेंटिफाय जावन दिवचे तितले पर्यंत सध्या activities under water sports for new permissions will be kept on hold. कुडचडे काकोडा कोयरा विलो प्लांट तयार जाता उक्तावण 30 मायाक गोयच्या घटक राज्य दिसा जातले आमदार मंत्री काब्रालान जाहीर केला हो प्लांट खंय केपें सांगे काणकोण आनी धार बांदोड्या तालुक्यांतल्या कोयरा विलाक मेळटलो शेळड्या तळ्या कडेन सोबितीकरणाच्या उक्तावणाक गेल्ले कडेन काब्राल उलयलो थोडे लोक ऑपरेशन हाडटले तेन्ना हांगा बरो गार्बेज प्लांट घालपाचो विशय घेतला त्याचे ट्रायल रन जे आसा आमी ट्रायल रन इनोव्हेशन न्ही ट्रायल रन येता ते 10 तारखेक हे म्हयन्याच्या 10 तारखेक आमी करतले फर्स्ट जो वेट वेस्टाचो कंपोस्टिंग आसा तशेंच ड्राय रन आनी 30 तारखेक आमी लोकांक डेडिकेट करूं सोदता आनी तेन्ना आमी डिसायड केल्ले 4 तालुक्याची गार्बेज केपें सांगे धारबांदोरा आनी काणकोण ही मतदारसंघां येतली तेन्नाय सांगलेले की हे मतदारसंघाची तेन्ना आता लोकांक त्रास जावपाना चेअरपर्सनूय मातशे फाटीं फुडें सरता केन्ना उलोवपाक लोकांनी एकमेकाक सपोर्ट करपाक जाय थोडे विशय थंय मांडले आनी थंय आमकां त्रास केले थंय लोकांची गार्बेज आतां कितली वर्सां घालतले हांवें गार्बेज घालूं ना थंय पूण थंय गार्बेज घालता तेन्ना तेका धीग व्हडलो जालो दुसरो सोंठो जावपाचो हांव जर लक्ष घालना जाल्यार 10 तारखेक टेंटेटिवली प्लॅन केल्लो आसा एक ट्रायल रन घेवपाक पूण 30 तारखेक हे म्हयन्याचे आमी स्टेट हुडाचे दिमातान आमी इनॉग्रेशन करपाचें आहा हांव ऑनरेबल मिनिस्टर बाबू सीएमा कडेन उलयतलो पूण जे पर्यंत म्हजें सॅटिस्फॅक्शन जायना हांवें म्हजे रायट ऑर रॉंग म्हाका खबर ना खंयचेच प्रोजेक्ट जे सॅटिस्फॅक्शन जायना म्हणजे आमी चिंतलेले भशेन जायना जाल्यार तेजें इनॉग्रेशन हांव कसोच करना वीज खात्यान 10 ते 20 पयशेच दरवाड केल्या सामकी किरकोळ तिवूय चुकून जावन केल्या म्हूण वीज मंत्री सुदीन सांगता फुडली दरवाड खंय बेगीन ना वादळ आनी अरिश्टांनी लायटीच्या खात्याचे खंय बरेच लुकसाण जाला खात्यान दरवाडीचे स्लॅब रिलीज केले शेतकी आनी उद्देगांक हे फावट दरवाडींतल्यान थाकाय युक्रेन आणि बाकीच्या युद्धा खातीर प्रत्येक गोष्ट वाडत आसा आणि हे तुमकांय खबर आसा आणि आमकांय खबर आसा सरकाराकूय खबर आसा ओपोजिशनाकूय खबर आसा म्हणजे रूल करता तांकांय खबर आसा पूण ताजेर काही गोष्टी सिरियस आणि घेवचेच पडटा सिरियसली काम केलें ना सिरियसली जर ह्यो गोष्टी घेवना जाल्यार मुखार आनी त्रास जातलो विजेचे बदल जाल्ले नवे दर असे घरगुती वापराक 0 ते 100 आणि 101 ते 200 तसेच 201 ते 300 या 3 स्लॅबांक युनिटाक 10 पैसे वाढ 300 ते 400 आणि 400 वयर या 2 स्लॅबांक युनिटाक 25 पैसे वाढ लो टेन्शन कमर्शियलाक बदल ना हाय टेन्शन कमर्शियलाक युनिटा फाटल्यान 25 पैसे देंवयल्यात लो टेन्शन हॉटेल उद्देगांक 30 पैसे युनिटाक वाडयले हाय टेन्शन हॉटेल उद्देगा खातीर रेट स्थिर दवरल्या शेतकी कनेक्शना खातीर रेट वाडयल्ली ना प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी म्हादय उपरांत कर्नाटकाचो काळी न्हंय वळोवपाचो प्लान काळी कारवारची लायफलायन ती वळोवप योग्य न्ही कर्नाटक सरकारान परिणामाचो सारको अभ्यास केल्लो ना काळी वळोवंक दिवचे ना म्हूण कायदो तज्ञ आनी सुप्रीम कोर्टाचो वकील देवदत्त कामत उलयला जोयडा संजीवनी ट्रस्ट आनी क्रुगर फाउंडेशनाच्या कार्यावळीक कामत उलयतालो खून करच्याक एक नदीचे उदक यूज करतात ताजेर बी स्ट्रेस जाता आज जर डायवर्ट केले हांगच्यान दुसऱ्या डिस्ट्रिक्टाक ताजेर कितलो स्ट्रेस जाता म्हण आमकां एक प्रॉपर स्टडी केले शिवाय आमकां गव्हर्मेंटा वयर प्रेशर हाडटा की हे प्रोजेक्ट मुखार व्हरच्या दिवच्या ना ही आशिल्ली मिड डे अपडेट परत रोखडेच मेळुया प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक टाटा स्काय ॲप जिओ टीव्ही ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट